संतोषान बापा आम्ही आल्या तुझे घरी जमल्या याचक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता प्रसारूक संदेश तुझो संदेश माया मोकासो दितो आधार तुझो पेतो मोकानुसो संतोषान बापा आम्ही आल्या तुझे घरी जमल्या याचक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोगो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. बाळूक जेजू थंय मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो जेजू रडता. जेजू रडता ताचे मिसांवू सोलवणेच्या दिशेक गेल्ले बोरी दिसता. ताच्या बाबान धाडिल्लें ताचे मिसांव करूंक पूण लोक आशेता ते मिसांव न्हय देवाचें राज न्हय बगार तांचीच आशा फारीक करूंक. सबार पोवटी आमी सुकताव देवाची आशा आणि आमची आशा वेगवेगळ्या दिशेन वेता. बोगसाणे मागोया देवा लागचें आनी पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक आमची काळजां आमची मनां आमची कूड तयार करुया. पातकांची दूख धर्न म्हणोवया. हांव पातकी आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडार उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थूया. प्रेतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिताव आनी त्या नावान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव.
या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली आनी संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. मक्काबेवांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. लोकांक स्वाधर्माचो त्याग करूंक बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायचे अधिकार बलिदानाची तयारी करूंक मदीनाक आयले. इस्रायेलाचे जायते जण तांचे सांगाता मेळ्ळे, पूण मत्तातियास आनी ताचे पूत वेगळे रावले. रायाच्या अधिकाऱ्याने मत्तातियासाक संबोधीत करून म्हळें, तूं एक मानादेक फुडारी, ह्या शहरांत एक व्हड मनीस. तुका तुज्या पुतांचो आनी भावांचो आधार आसा. रायाची आज्ञा पाळूंक तूं पयलो फुडें सर. सर्व राष्ट्रांनी जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुसलेमांत उरलेल्यांनी येदोळस तशें केलां. तूंय तशें करशीं जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टां मदें आसतल्यात आनी रुपें भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुतांक सन्मान करतले. पूण मत्तातियासान व्हडल्या ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकारांखाल आसलेल्या सर्व राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यारय हांव म्हजें पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो सल्लो सांबाळटले. आमी धर्मशास्त्र आनी आदेश पाळिनासतना रावूंक देव निर्मीन जावं. रायाच्या उतरांक आमी पाळो दिवचे नाव. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक वेचे नाव. ताणें ही उतरां उलोवन संपयतस रायाचे आज्ञेक अनुसरून सगळे सभे मुखार मदयेनांतले वेदीचेर बली भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मत्तातियास हुर्बेन भरलो. ताचें काळीज कलकलें आनी निती प्रमाणे आपणाक आयिल्लो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवन वचून ताका वेदीचेर जीवशी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकाऱ्याकय ताणें जीवशी मारलो आनी वेदी मोडून घाली. हे परी धर्मशास्त्राचे हुर्बेन पेटोवन जशें फिनेहासान सालूच्या पुता जिम्रीक केलें तशें ताणेंय केलें. उपरांत मत्तातियासान शहरांत भोंवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राचे हुर्बेन भरलेले आनी सोल्ल्याच्या पक्षान ती रावतलें म्हजे फाटल्यान येवं. उपरांत तो ताचें पूत आपणाशें आसलेलें तें सगळें सोडोवन दोंगरार पळोवन गेलो. नीत आनी धर्म सोदतले जैत जन अरण्यांत वस्ती करूंक गेले. देवाचे उतारे. देवाची Udente taunas
म्हणून परगटा आपले सासमतण सारखे करून घेतलेल्या देवाची सोडून हांव दाखयतलो दिनमासने सुयश देवाक भेटय महोन्नत देवान केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ उपरांत आकांताच्या दिसा म्हाका उलो माल हांव तुका निवारतलो तवळ तूं म्हाका वंदितलो आपले सासमतण सारखे करून घेतलेल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो आपले सासमतण सारखे करून घेतलेल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो सर तुमची काळजां दारूण करिनाका पगार सर्वीस पुरासो ताळो आयकया हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्त जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतच आपली दिश्ट शेरा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं अजून पुणी जण जाल्लें जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोन आसा वय येतेले दीस जेद्वा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चाराय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले तुका आनी तुजे भितर आसतल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले तुजे तें फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे ना कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता बेंगलोरो शहराक गेल्यार एक फामाद डायलॉग आसा स्वल्प अड्जस्ट माडी सार म्हणून इल्ले ओंदवून वसां आमच्या भाशेन ती एक डायलॉग आसा म्हाका कितें पडोवन गेलां तें मोरोन दित गुंपिनल्ली गोविंदा चक्कड येतात हांवें वेता म्हणून मोगाशनो म्हाका बेवू भाऊ एक क्रांती हाडटात
तांकां संदेश येता. संदेश एका तेंता संवाच्या रुपार येता. पयलें होगळीक तुमी व्हड मनीस, तुमी तशें अशें म्हणून. ताज्या उपरांत तांकां आशा दाखयतात, तुमकां बरेंगन पळयतलें हांव म्हणून. पूण हाजो सगळ्याचो उद्देश परक्या देवाचें आराधन, परक्या रायाक खालतीमान घालचें आनी ताजी खुशी करची. साबार जण तांचे मदलें हें करूंक आयकतात. म्हाका कितें, कित्याक तकली पडा पडूं, सगळ्या सांगता गेल्यार बरें म्हणून. पूण म्हाका बैवो भाव, ह्या स्वल्प एडजस्ट माडिसर म्हणल्या डायलॉगाक कान दिनात. ते एक क्रांती हाडटात. उगडापणाच्या बुकांत अध्याय 20:1 वाक्य 5 म्हणटा, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. तशेंच मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 30:4 अशें म्हणटा, हांव संवसारार समाधान हाडूंक येवंक ना, समाधान न्हय बागार तालवार हाडूंक आयलां. म्हाका बाबा सांगता आसलेल्या साबार लोकांक ह्या रितीचें समाधान जाय आसलें. म्हाका भावांक न्हय, जेजूंकय न्हय. हांव तालवार हाडून आयलां, समाधान न्हय. आमकां साबार पोटी समाधाना खातीर वंदवून वचचें म्हूण भोगता. वंदवून वचत जाय. साबार विशय आसात, त्या विशयाचेर आमी वंदवून वचत जाय, म्हूण सगळ्या विशयाचेर न्हय. सगळ्या विशयाचेर कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. ह्या भुमीच्या वा ह्या संवसाराच्या तत्वां प्रकार आमची गरज माता, आमी ताची परजां वचोवंक साध्य ना. बागार आमची तत्वां, आमची मौल्यां जेजूची मौल्यां जावन आसात. जेजू म्हणटा, पातकी जिणी बदला. जेजू संपूर्ण बदलावण हाडूंक आयला. 50-50 न्हय, पूण संपूर्ण बदलावण. मेटानॉया म्हणटा हांव. अंतलें इल्लें तांतलें इल्लें न्हय, पूण कितें आदलें आसा तें सोडून नव्या जिविताक, देवान दिल्ल्या नव्या रितीक आमी वंदून वेचें. जर तर ह्या संवसाराच्या तत्वांक लागून आमी मुखार वेता, हिपोक्रेसी, खापाटपण म्हणटा, तें आमकां नश्ट करता. ह्या संवसाराच्या तत्वांक वंदून जियेल्यार आपाय आसात. आपणाचो जीव वाचयल्यार पुरो, हेरांचें म्हाका कितें पडोवन गेलां. पूण जेजू म्हणटा, मनशान आपलो जीव ओगडोवन सगळो संवसार जोडलो तर हातूंत कितें फायदो.
जेजू जेरुझलेम शहराक रिकता आनी जें कितें आमी वाचलें तातूंत जेजू रडटा ताच्या की पयलें जेजू भोव संभ्रमांत जेरुझलेम शहराक रिकता लोक ताळयो आपणाची वस्तुरां रस्त्यार घालता हालेलुया ओझान्ना म्हणून गायता हो एक संतोषाचो वेळ जेजू की ह्या संतोषांत भाग घेवचें आसलें तूं आमचो रायजा आमी तुका अधिकार दिता तूं आमचेर अधिकार चलय रोमागारांक ह्या शहरांतावन भायर धाड एक संतोषाचो विशय पूण ह्या संतोषांत जेजू भाग घेना तशें म्हणून ह्या संवसाराच्या संतोषांत जेजू भाग घेना म्हणून न्हय जेजू खाना शहराच्या काजाराक वचून तांच्या संभ्रमांत तांच्या संतोषांत एक जाता फारिजेवो सिमांवच्या घरा वचून जेवण जेवता मार्ता आनी मोरये सांगता तांच्या इश्टागातेंत एक जावन तांच्या संतोषांत एक जाता तशें म्हणून सगळे संतोषी बरें न्हय जें कितें आमकां संतोष दिता तें सर्व देवाच्या कुशीन वचोंक जाय देवाच्या दिशेन वचोंक जाय आनी देवा थावन येवंक जाय जेजू ह्या संतोषांत संतोष पावच्या बदलाक रडटा जेरुझलेमांत देवाळ पवित्र पुस्तक प्रवादी जणवायचे फारिजेवो सादिसेवो याजाक साबार जण आशिल्ले पूण मेस्सिया आनी भेट दितना कोणाकच कळीत ना जालें मेस्सियान ह्या जेरुझलेम शहराक भेट दिल्ल्या वेळार तांकां तें कळीत जायना इतले बुदवंत इतले पवित्र पुस्तकाचें शिकाप जोडिल्लें ध्यान केल्लें तांकां कळीत जायना जेजू रडटा जेजू दूख पावता जेजू रडटा जेरुझलेम शहराक देखून कित्याक थोड्याच वर्सां उपरांत ताची देसवड जावंक आसा देसवट जेरुझलेम शहराची मात्र न्हय लोकांची मोगाच्यानो जेजूचें रडणें ताची अस्खत कांय न्हय दादल्यांनी रडोवंक नजो दादल्यांनी आपणाचें स्ट्रेंथ दाखय जाय पूण जेजू रडटा ही ताची अस्खत कांय न्हय बगार ताचें स्ट्रेंथ जावन आसा सकत जावन आसा ह्या रडण्यांत ताचो दैवीक मोग आसा तें ह्या संवसाराचें जेरुझलेम नगर दुस्वट जायल्यार हें जेरुझलेम नगर आमचो आत्मो दुस्वट जावंक नजो हें आत्मो म्हणलो जेरुझलेम तातूंत देवाळ आसा तातूंत देवाचें राज आसा तातूंत हांव आसा तातूंत म्हजे भाव भयणी आसात कशें सांजू हांव कुर्साचो सांजू हांव म्हणटा आनी आविलाची सांत तेरेज म्हणटा
आमी एक पयण करी जय आंतरीक पयण जेरुझलेम शहराक पयण आत्म्याच्या त्या आंतरिकतेक वेचें थंय आसा देवाचें राज आनी थंय हांव आनी देव एक जातां आनी देवा आनी म्हज्या एकपणांत भाव भयणीचें एकपणपण आमी सर्व एक जातां आनी तें शहर मोडोवन वचोंक नजो मोगाच्यानो जेजूचें रडणें बिरमोतेचें रडणें जावन आसा बिरमोत कित्याक आमचेर बिरमोत आमी पातकाद्वारी त्या शहरांतावन पयस वेतां आनी कशें हांवें सुरवेर म्हळें स्वल्प एडजस्ट माडी सगळ्याकी वंदोवन वेचें म्हाका बेवो भावा बरी आमचे थंय एक क्रांती जायी जेजू बरी सगळ्या संतोषांचो भाग घेना अधिकार लोकांच्या होगळेक लोकांच्या आलेलुयाक लोकांच्या होजान्नाक तो संतोष पावना कित्याक तांतू आसा एक आशा लोकांची तशेंच आमी आज बाळोक जेजूक मान करूंक आयल्या बाळोक जेजूचें नोवेन करूंक आयल्या आनी ह्या नोवेनांत भाग घेत आसतना जेजू आज आमकां उलो दिता आमी एक क्रांती हाडी जय ती क्रांती जावन आसा आंतरीक क्रांती म्हजे थंय एक क्रांती सगळ्याकी वंदोवनेचें न्हय पगार जेजूच्या मौल्यांक जेजूच्या तत्वांक जेजूच्या उतराक मान दिवन ताचे प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडचें ह्या संवसाराच्या संतोषांत भाग्य जाय पूण तें आमी चिंतून भाग्य जाय जेजू बरी आमी त्या संतोषांनी कितें आमकां बरें जायना तें आमकां कितें आत्म्याक बरें दिना त्या संतोषांनी भाग घेवचें न्हय मोगाशनो प्रत्येक रितीन आज ह्या देण्या पासत आमी मागुया आनी बाळोक जेजू आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक रितीन इगर्ज मातेचेर ताची बेसांव घालूं आनी आमचे थंय एक क्रांती हाडूंक तो बरवसो दिवं मोगाशा भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवपाक मानता तशें जावं दी म्हूण मागुया बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या सभेच्या आदवा सर्वेस्वर म्हणून घेवन
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वदरानी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिसवणेचे तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासो जाल्यार हे तुजे सामकां देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वडत वेताव. देखून गणी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमानायता. तांचे बराबर आमी निरंतरे गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatorium. Jesus,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकोळत कर. प्रत्येक जावन हो नोव्हेंबर म्हयनो देवदीन जाल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीचो उगडास काडचो आसता आमच्या कुटुंबान देवदीन जाल्ल्या संद्यांचो एक घडीभर उडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मुरी देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. पवित्र जेरुझलेम शहर जेजू पळोवन रडलो. जेजू आयिल्ली शांतीची वाट दाखोवंक पूण शहराचो लोक वांगटीच वाट धरून चलल्लें पळोवन जेजू रडलो. तूच जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आयला. म्हजें आनी तुजें काळीज पळोवन जेजू कितें करतलो? बेजारायचीं दुखां गळयतलो वा शाबास पुता शाबास दुवे म्हूण आमची पाड तापडतलो? एक घडीभर आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करया.
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिसवण दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण मागता. जेजूचें नांव घेवन आनी ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणू आमकां फावोय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच जेजू पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून बसोरेयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयचे मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मानदिक बाब ऑल्विन आरान्ना. आमचेच खर्मिलीत याजक गांवान काटिलचे. पूण वर्द मेळिल्ल्या उपरांत ते कोंकणी बोवारान नातल्ले. तांकां गुजराताक धाडिल्लें आनी थंयसर गुजराती शिकोवन थंयसरच्या सेमिनरींत ते सेमिनरिस्तांक मार्गदर्शक जावन तांचे डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्ली. आनी त्या उपरांत तांकां बेंगलोराक धाडलें. थंयसर आमचें कार्मेल वेलफेअर सेंटर म्हणून वी गार्ड एसेंबल करचें एक युनीट आसलें. त्या मुखांतर थंयसर हळ्ळेच्या स्त्रियांक प्रत्येक जावन स्व उद्योग दिवचें तसलें काम थंयसर चलतालें. थंयसर ते आसले. आनी त्या उपरांत थंयसर मोरयेक समर्पिल्ली हेगडे नगर म्हणल्यार एका जाग्यांत आमची एक इगर्ज आसा. त्या इगर्जेचे ते विगार जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. सो गुजरात कन्नडा आनी त्या उपरांत तांकां इटलीक धाडलें. इटलीर तुमी आयकलां आसतलें लिनींग टावर ऑफ पिसा. आयकलां गे वय लिनींग टावर ऑफ पिसा. ताका सुमार एक 25-30 किलोमिटर लागीं एक कार्मेल सायबिणीक समर्पिल्लें एक पुणशेत आसा. कापन्नोरी म्हणचे तो जागो. आनी थंयसर आमचे फादर ऑल्विन त्या कवेंताचे वडील जावन पुणशेतांत थंयसर सेवा दिते आसात. सो कोंकणी तांकां तितल्या बोवारान ते नातले जाल्यार अपुरबाईन आयचे मीस भेटयला मात्र न्ही अपुरबाईचो शर्माव नियाळ आमकां दिला. काल न्ही पोरच ते गांवाक पावल्ले तरी बाळका जेजूच्या भक्तीन आनी आमच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात आनी आमचे खातीर हे मीस तांणी भेटयलां. तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. थोड्यो कळोवण्यो ह्या हप्त्यांत म्हणजे फाल्यांच्या दिसा आमी मोरयेक तेंपलान भेटयल्लें फेस्त आचरण करता. त्या उपरांत सोनवार दीस सान सिसिलिया हिचें स्मरण ही जावन आसा. सक्कळ कॉयरिस्तांची पात्रून आमच्या कॉयरिस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी आजच पाठयता. त्या दिसा विशेष रितीन तांचो उडास आमी काडया. प्रत्येक जावन सायमन आमचो कॉयर मेस्ती हर एका ब्रेस्तारा ताची सेवा आमकां दिते आसात. तशेंच कॉयरिस्तां त्या मिसाक तांच्या संदर्भा प्रमाणे येवन आमची देवस्तुतेची घनता आनी भक्त वाडयतात. तांकां आमी ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. आयतारा दीस आमी जेजुरायेचें फेस्त क्रायस्त किंग फेस्त आचरण करता. आनी तो ह्या वर्साच्या देवस्तुतेचो निमाणो आयतार. ताचे उपरांत येवचो आदवेंदाचो पयलो आयतार आनी आमी थंयसर नवें देवस्तुतेचें वर्स आचरण करता. एक्चुअली ह्या वर्सा एक जुबलेव जेजूचो जुबलेव मात्र न्ही बदलाक जेजुरायेचें फेस्त स्थापन करून ह्या वर्साक 100 वर्सां लागतात. सो ह्या फेस्ताचें सेंटिनरी आमी ह्या वर्सा संभ्रम करता. हें तुमी आयतारा दीस प्रत्येक रितीन मोतीन दवरचें. आमकां हांगासर बाळूक जेजूच्या ऑफिसांत एका स्टाफाची गरज आसा.
कोंकणी कन्नडा इंग्लीश भास कळीत आसूंक जाय सांगतच कंप्युटर आनी टॅली हाची जाणवाय आसूंक जाय जोगत्यांनी तांच्या CV मुखांतर आमकां बायोडाटा दिवन तांणी आमकां संपर्क करचें बायबल डायरी कोंकणी कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत जे आमी छापता ती आनी 10 दिसांनी तुमकां मेळटली तुमी त्या वेळा म्हणसर इल्लीशी सोंसणेकाय सांबाळची ह्या फावटी आमी क्रिसमस कॅरल्स मांडून हाडलां पूण सदांचे बरी क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशन न्ही ह्या रिती ह्या वर्सा इल्लें विभिन्न रितीन आमी मांडून हाडलां कितें म्हळ्यार एक पंगड तुमी बांदूंक जाय जावं पुरो पॅरिश कॉयर गे वा कॉलेजींत आवन गे इस्कॉलांत आवन गे वा तुमच्या वाड्यांत आवन गे कोणीय जाता एका पंगडांत सुमार 8 तावन 12 जाणां आसूंक जाय आनी 20 मिनटांचे एक प्रोग्राम दिवंक जाय म्हळ्यार तातूंत कॅरल्स आसत तशेंच म्युजीक आसत ताचे उपरांत क्रिसमसाक लागती एक ल्हानसो नाटकुळो आनी क्रिसमसाचो नियाळ वा क्रिसमस मॅसेज अशें 3-4 संगती सांगता घालून एक 20 मिनिट्सांचे 20 मिनटाचें एक क्रिसमस पॅकेज प्रोग्राम दिवंक जाय आनी तें आमी स्टुडियोंत रेकॉर्ड करतले आनी उपरांत आमी तें दायजी वर्ल्ड टीव्हीर प्रसार करतले जिखून आयिल्ल्यांक सुमार 30,000 इनाम आसा नोव्हेंबर 30 तारखे पयलें तुमचीं नांवां तुमी दाखल करचें आनी ह्या स्पर्धांत भाग घेवचें तशेंच स्टार कॉम्पिटिशनां आमी मांडून हाडल्यांत आदल्या वर्सा तुमी पळयल्लीं कितल्या अपुरबायेचीं स्टारां हांगासर आयिल्लीं कुसवारांतावन धरून माडाच्या सण्णा म्हणसर विविध संगती वापरून स्टारां हांगासर सुमार 40 चड आयिल्लीं आनी ह्या वर्साय आमी तसलेंच स्टार कॉम्पिटिशन मांडून हाडलां जर तुमी तुमच्या नांवार वा तुमच्या कंपनी वा ऑफिसाच्या नांवार वा देवदीन जाल्ल्यांच्या नांवार ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक स्पॉन्सर रावंक अवकाश आसा सगळ्या स्टार कॉम्पिटिशनाच्या स्पर्ध्याक सुमार 25,000 इनाम आमी दवरता जर तुमकां स्पॉन्सर तुमी रावल्यात जाल्यार खंडी जावन आमकां हांव स्पर्धो चलोवन व्हरूंक आदार जाता तुमी ह्या दिशेन आमकां भेटचें आज उंडो आनी तणपिवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतां तुमी मुखार येवन आमचे फादर ऑल्विन आरान्ना ह्या मिसाचे प्रधान याजक आसात तांचे तावन ही मानाची वाद स्विकार करची 16व्या वर्साचो जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी बाळका जेजूक अर्गां दावन रिशॉन स्टॅन्सन मिनेझस मेरला पदावतावन बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर शोनल आनी शायलीन फेर्नांडीस काटी पडला तावन बाळका जेजू तावन जोडलेल्या सर्व आशिर्वादांक अर्गां जावन जॉयसन पिंटो बजपे प्रवीण क्रास्ता उळ्ळाल रीमा रोशन डिसोज आनी कुटाम एलियर पदाव एंटनी मिनेझस कुलशेकर सेलिन मिरांदा शक्तीनगर विद्या रोशन मुंबई टाउन ओके देव बरें करूं भोवन आनी भयणीनो येवच्या आयतारा हांवें म्हळें येवच्या न्ही ताच्या वयल्या आयतारा आद्वेंत सुरू जालो आद्वेंत क्रिसमसाच्या येण्याचो काळ ताचे उपरांत क्रिसमस आयलें खंडी जावन आमकां सोमेस्तांक वर्त्या संतोशाचें संभ्रमाचें घडीत आनी ताचे उपरांत आमकां बाळका जेजूच्या भक्तिकांक तशेंच ह्या पुणशेताक आनी एक व्हडलो दाबाजो तें जावन आसा बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त ह्या वर्सा आमी 14 आनी 15 तारखेर जानेराच्या बुधवार आनी ब्रेस्तारा तें संभ्रमता आनी ताच्या पयलें 9 दिसांची नोवेनां जानेराच्या 5 तारखेर सुरवात जातात सोमारा दिसा ताच्या आदल्या दिसा आमी सडताव जावन वोज्यांचो पुरशांव आनी बावटो उबारचें कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडचें आसा पूण ह्या वर्सा तो दीस आयताराचो येता हर एका जानेराच्या पयल्या आयतारा तुमकां कळीत आसा आमच्या दियेसीचो एवकरिस्तीक पुरशांव आसा आनी आमी सगळ्यांनी त्या पुरशांवान भाग घेवंक आसा देखून आमी वोज्यांचो पुरशांव सोनवारा दीस मांडून हाडला म्हळ्यार जानेराच्या 3 तारखेर सोनवारा दीस हो वोज्यांचो पुरशांव आयतारा एक दीस ब्रेक म्हळ्यार एवकरिस्तीक पुरशांवान भाग घेवचें आनी उपरांत सोमारा तावन म्हणजे जानेराच्या 5 तारखे तावन आमी ह्या नोवेनांत भाग घेवचें आनी उपरांत फेस्त संभ्रमचें आनी अशें ह्या बाळका जेजूच्या फेस्ताक आमी तयारी सुरू केल्या
कडी जावन आमी हांगासर पुणशे तातावन ह्या फेस्ताक तयारी केल्या आनी तुमी जाल्यार क्रिसमसाक आनी ह्या बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तुमच्याच रितीन तुमी तयारी सुरू केल्या आसतली म्हणून हांव खंडीत बरवसतां. आनी ह्या संदर्भी आमची मानेस्तीन आई वी बाय आसा आनी तिणें एका रितीची तयारी सुरू केल्या म्हूण येत. तिणें कितें केलां म्हूण सांगच्या पयलें ती कोण म्हूण हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. आई वी बेनिटा डिसोजा गांवान आमचीच लागशिल्ली शक्तीनगराची आनी तिका कोंकणीची लता मंगेशकर म्हणलो एक बिरूद आसा. आतां लता मंगेशकर म्हळें जाल्यार तुमकां खंडीत जावन कळीत आसतलें तिचे थंय आसच्या त्या संगीत देण्या खातीर बारी अपुरबायसो ताळो तिचे थंय आसा आनी सुमार संगीतकारांनी तांचें संगीताचें पयण सुरू करचें फिरगजेच्या कॉयरातावन. तशेंच हिणें फिरगज कॉयर तावन सुरू करून फाटल्या 30 वर्सांनी सुमार 300च्या सडीत संगीत कवळ्यांनी आनी संगीत कार्यक्रमांनी तिचो मधुर ताळो दिवन देवाची स्तुती गायिल्ली आसा आनी लोकांक मनोरंजन दिल्लें आसा. फाटल्या वर्सांनी इतली सेवा तिणें दिलें जाल्यार तिचेंच म्हणलें एक कंतार वा पद तिणें घडोवंक नातलें. खंयच्याकी एक ताचोच वेळ आसा न्ही काल कुर्द बरोड म्हणून तुळवेंत आमी म्हणटा. आनी आतां आई वी बायेन एक अपुरबायेचें कंतार तिणें घडलां आनी तें पयिल्लें कंतार तिणें घडलां बाळका जेजूच्या मना खातीर. जेजू बाळका मोरये साळका म्हणलें अपुरबायेचें कंतार तिणें तें घडलां आनी ह्या कंताराचीं उतरां तिणेंच बरयल्यांत. ताळोय तिचोच आसा आनी आतां आई वी डिसोजास मेलडी म्हणच्या यूट्यूब चॅनलार तिच्याच यूट्यूब चॅनलार तें आतां मोकळीक जावंचेर आसा. आई वी बायक बाळका जेजू तें विशेश भक्त म्हणून हांवें परत्यान सांगचें म्हण ना. तिचें पयलें कंतार बाळका जेजू वयर काडलां जाल्यार कडी जावन बाळका जेजूचेर तिका आसची भक्त आनी ह्या पुणशेतांतय आसो अभिमान कितलो म्हणून आमकां दिसून येता. ह्या पदाचें ह्या कंताराचें संगीत आयोजन केलां रोशन डिसोजा आंजेलोरो आनी गोल्डन गर्ल रेमोना. ह्या कंताराक तिणें अपुरबायेचो नाच दिला आनी ह्या पुणशेतांतच त्या कंताराचें चित्रीकरण दिलां. आतां हांगासर ह्या कंताराचें मोकळीक आमी करतले. हांव आवी बाई तिच्या न्हवऱ्या सांगाता आनी दुवे सांगाता हांगासर मुखार येचें म्हणून हांव आपोवणें दितां. आमच्या मिसाचे प्रधान याजक बाब ऑल्विन तशेंच कोवेंताचे वडील बाब मेल्विन तुमी सांगात दिवचो. आयवे बाईच्या न्हवऱ्याचो जल्माचो दीस आज सो त्याच दिसा तिणें कंतार मोकळीक करूंक आयोजन केलां. तिकाय बरें मागतना तिच्या न्हवऱ्याकी जॉन डिसोजाकी आमी बरें मागता. तें पळया स्क्रीनाक पळया. जेजू बाळका
ओके आई बायक कोवेंतोचो वडील मनदे बाब मेलवीन डिकुना हांणी बाळका जेजूची इमाज दिवन आमचो अभिमान तिचे थंय दाखय जाय म्हणून विनंती करता. आई बाईची दोगां भुरगीं आसात, जेनिश आनी जास्मीन इज्रायलांत आसा. खंडी जावन युट्यूबार तें पळयत आसा ताकाय आमचें अभिनंदन. जेनिश हांगासर आसा, ती दोगांय गांवपिण्यो आवय बरीच. तुमच्या सगळ्या संगीत कुटुंबाक देव बरें कर म्हणटा हांव. भोवन बिडीनो आतां नव्याना खातीर आमी दिंबे मोडया. जायते तेसावां, जायते इरादे, काळजांतले आवंडे घेवन जेजू सरशी आमी आयल्या. हर एका ब्रेस्तारा आमी जेजू सरशीन धांवून येता, कित्याक तो आमकां निराशी करना. थोडे पोटी मागिल्ले वेळार दिना आमच्या प्रमाणे, पूण दितना खंडी जावन आमकां बऱ्यांतलें बरें दिता आनी मागिल्ल्याच्या की चड दिता. ही जावन आसा आमची पातयणी. आनी आज परत्यान त्याच जेजू सरशी आमी आयल्या. आमकां जायत्यो गरजो आसात, आमच्याच वैयक्तीक जिविताक लागून, आमच्या कुटुंबाक लागून, आमच्या भुरग्यां बाळांक लागून, आमच्या कामाक लागून, आमच्या वेव्हाराक लागून. एक घडी तांचो आमी उडास काडया आनी ती सक्कड तेसावां बाळका जेजूच्या पांयां तळा समर्पया. ह्या संवसारी सर्व गरजो मागचे सांगता आज जेजून ताच्या उतरां मुखांतर आमचो भावार्थ, आमची तत्वां, आमचे प्रिंसिपल्स कॉम्प्रमायज करिनासतना रावूंक, बागार देवाच्या उतराक, देवाच्या तत्वांक, उपादेशांक चिटकून रावूंक आपोवण दिल्लें आसा. एडजस्ट करूंक न्ही, बागार तत्वां उखलून धरूंक. हें आमी आमच्या जिवितांत पाळचे खातीर आदार मागया. दुसऱ्यान जेजू जेरुसलेम शहर पळोवन रडलो, कित्याक जेजूक ताणें नेगारलेलें. म्हजी उतरां, म्हज्यो करण्यो, म्हजी चिंतनां जेजूक नेगारची न्ही, बागार जेजूक वेंगची जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. आनी विशेश करून 3 दिसांचें एक बाळशें लंग्साक लागून, पोपिसाक लागून वेंटिलेटर आसा. त्या भुरग्या पासत आनी कुटुंबा पासत आमी मागया. ही सक्कड मागणी आनी तेसवां सांगात घालून जेजूक आमी उलो मारया. ए बागेवोन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका लागीं मागणें.
ए अजबज्जा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे तितलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदां आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज ह्या तिसऱ्या ब्रेस्तारा आमी सर्व पिडेस्तांचो उडास काडटा आनी तांचे पासत मागता. दुसऱ्या आमच्या घरांनी, आमच्या आस्पत्रेनी, प्रायवंताच्या घरांनी आजच्या पिडेस्तांचो उडास एक घडीभर आमी काडया. तशेंच आमी जर कुडीच्या, मोतीच्या वा अत्मेच्या पिडेन कश्ट आसां, खंयच्या एक वायट सवयेक आमी लबदल्लीं आसां, सुटका जोडूंक प्रयत्न करते आसां, ही सकट बंदड, ही सकट उणेपण, अस्कतकाय जेजू मुखार हाडया. जेजू आयिल्लो पिडेस्तांक गूण करूंक, घायिल्ल्यांक बुजवण दिवंक, सवकसाय दिवंक. आज त्याच जेजू लागीं आमचे पिडा, आमची अस्कतकाय, आमचें एकसुरपण, जे कितें आमकां दूख आसा, बेजाराय आसा, ती सकट जेजूक समर्पया आनी जेजूक म्हणया, जेजू म्हाका आपड, म्हाका गूण कर, म्हाका नितळ कर, म्हाका निर्मळ कर. जर कोणी तुमकां मागोंक सांगलां म्हजे पासत माग म्हूण, वा तुमच्या हातान ते सावन दिल्लीं आसात, वा कोणाक तुमकां मागोंक जाय, प्रत्येक जावन पिडेस्तां पासत, जावं तीं भुरगीं, वडिलां वा तरणाटे, उडास काडा एक घडी. तुमची जाप जावं दी. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. दयाळ बापा, पिडेन कुश्टोंच्या आमच्या भाऊ भयणीक आपली दूख आटेविटे सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण. कनवळे बापा, हांगसरसच्या पिडेस्त भाऊ भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल, तांकां संपूर्ण भलायकी, सवकसाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण. पिडेस्त भाऊ भयणीच्या दुखान भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक, नर्सांक, दाक्तेरांक तुज्या मोगान आनी समाधानेन भर म्हूण. काकुळदार बापा, विविध पिडे अनवरांनी, आकलास आनी आकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधार आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फांकय म्हूण. आस्पत्रेनी, प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाऊ भयणींक बरी भलायकी फावो कर म्हूण. जेजून शिकयले मागणे सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. जेजू बाळकान आमचेर वतल्या सर्व बेसांवाचो उडास काडून ताका अर्गां दिवन सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुजे अजेपांचे इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून देत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सरपदवेदार देव कनवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालू आनी सोडवून दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. बावडतेचे शिकवणे तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ दिव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सरपदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां सासो. प्रगाच्या जेजू बाळका मागता, लागीं आनी पयस संगी जल्ल्या, महिमा आमी तुजी वनिता.
तुमची बरीची येवकादार मागता जिसू बायकोम करा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ मया लोकांची दिकुर्पेचे बेसार दिहाका कुर्पेचे बेसार जिसू बायकोम करा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ मया मोगांची दिकुर्पेचे बेसार दिहांका कुर्पेचे बेसार मुगाड पुत्रा सोवे हांव फार बरी आशिर्वादी आमकां